मोगाच्या भाव भयणीनो, काकुळतीचें वरास आखेर जालें, पूण देवाची काकुळट आखेर जायना. तशेंच आमची काकुळट आखेर जायनाये म्हणटा पापा फ्रांसीस. आमची काकुळट सदांच जिवी दवरची कशी ह्या दिशेन मंगळूरू युवा कलाकार आनी आत्मज्योती आश्रमा सांगाता मेळून एक सांस्कृतीक कार्य आमी मांडून हाडलां. आयतारा नोव्हेंबर 27 तारखेर सांजेच्या 6 वरांतावन 8 वरां पर्यंत हें सांस्कृतीक कार्य मांडून हाडलां. हातूंत ल्हान भुरग्यांक तशेंच युवा जनांक तशेंच व्हडांक आनी प्रायवंतांक एकामेका आमी दया माया मोग आनी मायपास एकामेका बिरमोत ही मौल्यां दवरून कशें आमी आमचें कुटुंब आनी कितें बळवंत करी येता ह्या मुख्य विशयांचेर हें सांस्कृतीक कार्य मांडून हाडलां. जायतीं सांगतात आमचीं भुरगीं आमची पर्वा करिनात, भुरग्यांक आमचो मोग ना, भुरग्यांक ती आमची दया ना म्हणून. आनी भुरगीं सांगतात आमचे वडील आमचे थंय दया दाखयनात, बिरमो दाखयनात, आमचो मोग करनात म्हणून. देखून हे कुटुंब बळवंत जायचे जाल्यार दया माया, सोंसणीकाय, बिरमोत हे गरजेचें. हें सगळें आमी कशें आटापून आमचें कुटुंब बळवंत करी येता म्हणल्यार मोलादीक मौल्यांनी हे कार्यक्रम आमी मांडून हाडलां. ह्या कार्यांत 4 नाटकुळे आसात, नांवाड्डीक युवा कलाकार आसात, तशेंच हांवें लिखलेलीं आपुरबायेचीं गितां आसात, पदां आसात. हे सगळें सांगाता मेळून हे कार्यक्रम भोव आपुरबायेचें जावन आसा. हें तुमच्या खातीर आमी केल्लें जावन आसा. देखून दया करून तुमी समेस्तांनी येवन हाचो प्रयोग जावन आमचें कुटुंब बळवंत करचें म्हणून आमची आशा जावन आसा. तुमी समेस्तांनी येवचें, हें कार्य विकसिसून पळोवन हाची मौल्यांत जोड काडून कुटुंबा जिवीत आमचें बळवंत करून घेवचें. माय मोगाचो आनी मोगाचो येवकार मागता हांव.